नमस्कार. हांव सुचित्रा शेणय. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीन प्रसार जावचे आरोग्य भाग्य ह्या कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांक स्वागत. मनुष्यान मन न्यूरो ट्रान्समिटर्स म्हणलेले रसायनाचे खेळू. ह्या खेळांत तूं मादक द्रव्य घेतल्यार कितले तांचे परिणाम आसा आनी ताजे निमित्त कसो पुरा बदलप जाता म्हणून आमी आयच्या पाख्याना पळय. आडतची आमी इंटरनॅशनल डे अगेन्स्ट ड्रग एब्यूज अँड इलिसिट ट्रॅफिकिंग हाजे दिसाचें आचरण केलें आसा. तशें जावन आयचे आरोग्य भाग्याचे 39चे उपाख्यान म्हळ्यार 39th एपिसोडांत आमी चयन केलेलो विशय मादक बाधक, अ डिस्कशन ऑन सबस्टन्स अब्यूज अँड एडिक्शन. ह्या विशयारी माहिती दिवच्याक आजी आमगेल संगात आसाची कोड्यालाचे प्रसिद्ध मनोरोग चिकित्सज्ञ डॉक्टर केशव पै हांनी. डॉक्टर मम्मा तुमकां आयच्या पाख्यान स्वागत. नमस्कार. डॉक्टर केशव पै हांनी कन्सल्टंट सायकॅट्रिस्ट जावन आसाची. हांगेल एक सान परिचय करून घेवया. डॉक्टर केशव पै हांनी हांगेले MBBS आनी MD कोड्यालाचे आनी मणिपालाचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज KMCंत सायकॅट्री डिपार्टमेंटांत केलेलें आसा. म्हळ्यार MD इन सायकॅट्री केलें आसा. प्रस्तुत कोड्यालाचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेजांत डिपार्टमेंट ऑफ सायकॅट्रींत प्रोफेसर आनी HOD जावन सेव दिता आसाची. तशीची कोड्यालाचे करंगलपाडीन तशें मानसा क्लिनिकांत वैद्यकीय सेवा निरत जावन आसाची. डॉक्टर मम्मा, आतां आमी हें व्यसन म्हणटना या एडिक्शन म्हणटना नमुनवार आसच्या पुरो जाल्यार हें एडिक्शन म्हणटना नाजाल्यार एक व्यसन म्हणटना आमकां कसो उडगस येता? एडिक्शन म्हणा कसं जालें म्हणून तुमी सांगताच? एडिक्शन म्हणच्यान फर्स्ट उडगस येवचे बाटली आनी सिगरेट मोस्ट कॉमन म्हणत. एडिक्शन म्हणा कसं? एडिक्शन म्हळ्यार एक मनशाक एक विशयांत विपरीत आमेश म्हणत म्हळ्यार इंट्रस्ट. इट कूड बी एनीथींग म्हळ्यार मोर दॅन वॉट इज रिक्वायर्ड म्हण अगत्यक्किंत चड एक विशयांत आमी गेले रे ताका एडिक्शन म्हणचें. आतां सिंपल तुका कॉफी एक कॉफी पिवेत. एडिक्शन म्हणटना मोर दॅन रिक्वायर्ड म्हणलां हांवें. म्हळ्यार तुका एक 25 cups ऑफ कॉफी ऑर टी इन अ डे यू मे नीड. दॅट्स द नियर डेफिनेशन. आतां हें एडिक्शन म्हणटना आनीक एक कसो उडगस येता म्हळ्यार तुमी कॅफिनाचे विशय सांगिल्ले निमित्त हांव सांगचें. एडिक्शन आनी डिपेंडन्सी म्हणून हाचे मदें व्यत्यास कसो? एडिक्शन म्हणटना आमी एक ते ब्रॉड टर्म म्हूण येता. एडिक्शन म्हळ्यार एनी खंयचे तूं विशय घे तूं वस्तू, इफ यू टेक इट इज कॉल्ड एडिक्शन. एडिक्शनान तुका फस्टाक तूं यूज करतना ताका डिपेंडन्सी आयला म्हूण सांगूं जायना. डिपेंडन्सी म्हणचे आमी केदन म्हळ्यार एक विशय आमी एक वस्तू पदे पदे उपयोग करता रे ताजी रिक्वायरमेंट आमगेले बॉडीन येता. रिक्वायरमेंट येता म्हणटना ताका नाक म्हण जाल्यार ते बॉडी म्हणटा म्हाका ते दावका दाय म्हूण. ते फस्ट सिम्पटम ऑफ डिपेंडन्सी म्हूण येता. एडिक्शन म्हण खंयचे एक तूं उपयोग करचे वस्तूक एडिक्शन म्हणचें. हां, म्हळ्यार एडिक्शन म्हळ्यार कसले एक विशय म्हळ्यार एक गॉसिप म्हळ्यार एक पंचारीक करची तावय एक एडिक्शन. एडिक्शन आतां उदाहरण दिवंक जाल्यार मोबायल एडिक्शन म्हणटा. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪೂರ ಟರ್ಮ್ ಜನರಲ್ ಡೌನ್ ಸಂಗೀತ. ಬಟ್ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಆम्ही उलोवतले सबस्टन्स अब्यूज. डिपेंडन्सी म्हळ्यार ते नातीले जायना म्हणून जायना वंचू जायना तसं नमने कष्ट जेवची तसं एक अगत्य पडटा. हां, अगत्य जावप म्हणल्यार डिपेंडन्सी म्हणजे म्हण. आता तुका सिंपल एग्जांपल दिवंक जाल्यार चेडवां विशयानी इंटरनेट एडिक्शन म्हूण येता. तांकां म्हळ्यार मोबायल आसता तांगेले हातान. क्लास ऑनलायन चलता आसता. बट तांकां तें सोडून विंगडान ते इंट्रस्ट चड येता. म्हळ्यार रील्स पळोवचे, शॉर्ट्स पळोवचे, यूट्यूब विडियो पळोवचे, एक कोणाले स्टोरी आयकुचे. मोर दॅन रिक्वायर्ड. आतां तुका क्लासीस 1 hour आसच्यो पळोव तांकां कॉन्सन्ट्रेशन ना. बट हें पळयतना तांकां मस्त कॉन्सन्ट्रेशन आसता. मोर दॅन रिक्वायर्ड टायम दिता ती 2-3 hours 5 hours पुरो एकदम पळयत रावतात. सो एडिक्शन म्हळ्यार एनीथींग इज मोर दॅन रिक्वायर्ड. तांकां आमकां ब्रेन कंट्रोल चुकता म्हूण सांगता. ते म्हळ्यार यूज केलेले निमित्त केमिकल ब्रेनान तूं रिलीज जावन
त्या ट्रॅक एक रिहर्सल जाता असतं त्या ट्रॅकरी वतात अननोईंगली ऑटोमॅटिकली. म्हणून आमगेला हिडितना ते जाता तशी तुम्ही त्यावर सांगताना सांगले सबस्टन्स एब्यूज. हे सबस्टन्स एब्यूज म्हणा कसं? सबस्टन्स एब्यूज म्हणजे आमगे डेफिनेशन प्रकार खंयचे एक मादक वस्तू आसचे पुरो त्या आमी आमगे मना वयरी परिणाम करतसल हक्क सबस्टन्स म्हणचे. मना वयरी ते रिॲक्ट करता ताजे निमित्त बॉडीक सयत इफेक्ट जाता. सबस्टन्स म्हणजे त्या टाईप. म्हणजे मना वयर प्रभाव जाता. आमगेले हेड ऑफिस म्हणत ब्रेन CNS म्हणत ताजेर गाढ प्रमाण घालचे वस्तू पुरो सबस्टन्स म्हणतात. ते सबस्टन्स एब्यूजाक कसं कारण पुरो असतं? एब्यूज म्हणटना आमी मुख्यतवन हांगात अर्थ करून घेवका म्हळ्यार चेडवाल तुकून हे प्रॉब्लेम स्टार्ट जाता. चेडवाल सानपणेरीचे 10 years म्हूण सांगता एडिक्शनाक वच चान्स आसात. केलो जन हें प्रॉब्लेम 50-60 जाता सयत यूज कर चान्स आसा. सो तुमगे क्वेश्चन प्रकार 10 to 60 टाइम आमी म्हणत प्रति एकलेक हांतू इन्वॉल्व जावचे हातू एक पडचे साध्यता आसा. कारण म्हूण तुमकां पर्टिक्युलर सांगता जाल्यार वैद्यकीय प्रकार वचचे जाल्यार एक जेनेटिक्स म्हूण एक फस्ट आमी उलयता खंयचे एक आयल म्हणटना तुगेले जिन्स कशी तुगेले मेकअप कशी म्हणून. आतां तुका एक मेडिकल एग्जाम्पल दिवका जाल्यार आतां एक मनशाक नरमंडल डॅमेज जावन डिमेन्शिया आयलो म्हणलें की पेशंटाक म्हळ्यार एज जातरी आयलो फॉरगेटफुलनेस तांकां कंप्लीट मेमोरी विसर नासता. बट आमगेले सकड सीनियर 60 नंतर ते कायले बसनात. केलो जन मात्र डिमेन्शिया येता केलो जन येना. तांगेली फॅमिली हिस्ट्री काडल्यार हे जेनेटिक्स मस्त आसता त्या फॅमिलीन. सो जेनेटिक्स म्हणजे एक कारण म्हूण हांव हांगा सांगतात. हे जेनेटिक्स म्हळ्यार आतां बापोय आवसो अंकल कझीन कोणे तरी ते फॅमिलीन हे यूज करनासचे चान्स चड कंपेर केले तेन्ना जनरल पॉप्युलेशनाक कंपेर केल्यार असल फॅमिलीन आयले चेडवाक एडिक्शनाक वचचे चान्स एट द एज ऑफ 10 itself इज मोर कंपेर टू जनरल पॉप्युलेशन म्हूण सांगत. एक कारण जेनेटिक्स. मागीर दुसरें पुरा कारण सांगता म्हूण जाल्यार परिसर दोश म्हूण सांगत. म्हळ्यार एनविरॉन्मेंटल फॅक्टर्स म्हणटले. एनविरॉन्मेंट म्हळ्यार मस्त बघ आसता घरचें एनविरॉन्मेंट आसतलें सोसायटीचें एनविरॉन्मेंट आसतलें स्कूल एनविरॉन्मेंट आसतलें फ्रेंड सर्कलाचें आसतलें. सो ग्रूप वेर वी आर रिलेटींग म्हळ्यार कम्युनिकेशन करता तांत तुगेले प्रॉब्लेम आसल्यार एडिक्शनाक वच चान्स आसता. एक सिंपल तुका उदाहरण दिवका जाल्यार एक चेलो स्कुला रेग्युलर वता आसता म्हणलें की क्लासान तूं फस्ट आसा टॉप येता मागीर ताका असल व्यसन आशिल्ले जनरल कॉन्टॅक्ट येतात. PUC येतारी 10th ते विल बी व्हेरी रेग्युलर स्टुडियस. PUC येतांचे काही लोक ओट जाता कॉलेज म्हणटा पुरो बायल लोक पुरो येता ती केलो जन हे येता ट्रॅक चुकून आशिल्ले चेडो येवन आसता. ट्रॅक चुकील म्हळ्यार डिसिप्लीन ना तांकां मोस्टली दुड्ड सुमार आसता तांगेली तांकां एडिक्शनाचे गंदगाळी तांकां गोत्त आसता. हे चेलो क्लास टॉपर आशिल्लो तसले कॉन्टॅक्ट येतरी तांगेली इन्फ्लुयन्स आगेल वर पडता. इन्फ्लुयन्स म्हळ्यार कशें म्हळ्यार पियर प्रेशर म्हूण आमी एक लोकल टर्म म्हणटा ताका. तांणी मग फ्रेंड सर्कल मेंटेन करता घोस्क तांगेले हॅबिट्स हाका ऑटोमॅटीक जावन बडवळी जावन येता. मागीर तांकां दिसता फ्रेंड करता त्या व्हड विशय आमी केला आमी करनातल्यार आमी सान कोरनी म्हण तांणी ताका हाक एक मकर कोर्स करता म्हळ्यार ट्राय दिस वॉट इज देर म्हूण म्हळ्यार हे पळय तूं तुका गंदगाळी गोतना म्हळ्यार तूं मागीर कर तूं लायफान ते एन्जॉय करचें असल पळय एक मॉकरी करतना तागेले ते इगो क्वेश्चन ताका हर्ट जाता प्रोबेबली म्हळ्यार लेट मी ऑल्सो ट्राय वॉट इज देर म्हणचे एक फिलींग येता. सो करतना तो तुमी निमगेले बरी एब्यूज एडिक्शन डिपेंडन्स म्हणटा खंयचेय ताका विशय गोत्त आसना बट एक्सपोजर जावन जाल्ला तेंचेर तूं आनीक चांग कल्चर आशिल्ले चेडो घेतल्यार असल फ्रेंड्स ना जाल्यार तांकां एडिक्शन वच चान्स आसना. ते ताजें हांव म्हणचें एनविरॉन्मेंटल फॅक्टर म्हळ्यार आमगेले पियर्स आमगेले सरावंडिंग्स तुगेले एक लोकॅलिटीन फूल मज मारतली चेडू आसले तुगेले फ्रेंड सर्कलान तूं दे डू ऑल दॅट म्हळ्यार चेडवान वच कॉलेजाक म्हणून पेरेंट्स लेक कॉलेजाक गेला कारण अनेक अशा पुरो कारण फ्रेंड सर्कल एनविरॉन्मेंटल प्लस मेंटल टेन्शन ऑल्सो वन ऑफ द कॉज. ಅದು ಚಡ್ತಿ ಜನ ನೀತ್ಪಣ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ जाता तांकां वाजूक म्हण आसा नीतपण मागीर तांकां स्लोली आल्कोहोलीक पॅक घालची हे पुरो व्हड चेडो हांव म्हणचे नॉट स्कूल
मे बी डिग्री कॉलेज राहते नाही का पिवचे अभ्यास असले हे आता डेली पिल्या म्हाका नीट पडटा म्हणजे भावना सायकोलॉजिकल इश्यू कुड बी वन ऑफ द रिझन ऑल्सो. सो एन्विरॉन्मेंटल फॅक्टर्स, सायकोलॉजिकल फॅक्टर्स, जेनेटिक फॅक्टर्स हे तीन ಒಟ್ಟು ಸಮಾವೇಶ ಪರ್ಸನ್ ಎಡಿಕ್ಟೆಡ್. आता एडिक्शन आणतो या व्यसन आणतो कितली नमनेचे कितली टाइप्स आसा वय मस्त सांगतो एक मिनिमम आम्ही सांग जाल्यार एक 10 आयटम अंतू नेम कोरेत. स्टार्टिंग आनी सांगता जाल्यार स्मोकिंग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सक्नाने यूज करचे स्मोकिंग. आता तुमी पळयल्यार स्मोकिंग कांय पळयल्यार चडलात. इवन यू माइट वंडर लेडीसान सैट आसकी म्हण लेडीसान सैट आस एक टायमार हे पुरा वेस्टर्न चड आशिल्लें. बट आतां इंडियन काही पळयल्यार जी स्मोकिंग इन टीनेज और कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स इज वेरी वेरी कॉमन स्मोकिंग. आनी टू 2 टायप टोबॅको यूज आसता एक स्मोकलेस एक स्मोकिंग म्हणून. स्मोकलेस टोबॅको म्हण सैट तुमी आयकून आसतली. पॅसिव्ह स्मोकिंग न्ही न्ही तान तुका म्हळ्यार हे गुटका तंबाखू पुरा आसता ते पुरा यूज करचे. तान तूं निकोटीनची स्मोक करका म्हणून चिवे ते सैट वेरी मच प्रिविलेंट इन इंडिया. तुमी पळयल्यार खंयचेय तुवें हळ्ळी मुल्लेन तूं गांवांत तूं गेले कॉर्नर ऑफ द कंट्री गेले बायल मनशांन चड तोंडान केन्नाय एक पॅक आसता दे नीड टू कीप ऑन चिवी कळना ते आमी नॉर्थ इंडिया चमकल्यार मस्त चडून ताई गुटका खावचे मी पळयला. आतां इवन तूं खंयचे एक 5 स्टाला वस्तू लागीं स्कूला लागीं यू कॅन सी कलर्ड गुटका पैकेट विच इज वेरी वेरी डेंजरस एडिक्शन. ते कम्स अंडर टोबॅको और निकोटीन विच इज स्मोकलेस म्हणून सांगत. मागीर अंतूचे मुखारसून गेले केलो जेन्ना ई सिगरेट म्हणून पुरा मेळटा तुमी आयकून आसतले ती मोर कॉमनली सीन इन दीस कॉलेज यंगस्टर्स. ई सिगरेट पेन टायप आसता ते इलेक्ट्रॉनिक डिवायस टायप तांकां ताका वेपर दिता स्मोकिंगाची इफेक्ट मेळटा. सो आतां केला तूं खंयचे एक चेडूल एक स्पेशल पेन मेळ्ळे रे बी केअरफुल अबाउट वेपिंग म्हणून. वेपिंग म्हणजे एक वेरी वेरी कॉमन इन दीस वेपिंग म्हणजे वय वेपिंग म्हणटात म्हळ्यार ई सिगरेट म्हणटा. केलो जण हे निकोटीनातून भायर येवंक तांकां रेमिडी जावन ते दिवनासतली. आतां तूं चेन स्मोकर जाल म्हणल्यार एक 2 पैकेट्स पर डे 3 पैकेट्स पर डे करतले का सडन तूं 0 कर म्हळ्यार करूं जायना. So e-cigarette may be a remedy for him to use it. He has quit the regular smoking. हे ताका सबस्टिट्यूट जावन मेळनासतलें. मस्त जन हे घेतील हांव पळयले प्रकार मागीर बायल लोक तांणी चर्ची जन पुरा UAE गल्फ कंट्रीतून रिच फॅमिलीतून आयिल्ले चेडूं हांगा ट्रान्सफर जावन येतना हे हॅबीट ऑटोमॅटिकली तांकां आसता हांव पळयले प्रकार आमगे क्लिनिकल एक्सपिरियन्स म्हणटा जाल्यार इट्स पिकिंग अप. सो दॅट्स अबाउट फर्स्ट सबस्टन्स टोबॅको. नेक्स्ट इज अल्कोहॉल. अल्कोहॉल म्हळ्यार एनी फॉर्म ऑफ अल्कोहॉल. आतां तुमकां लेखतले केलो जन म्हणटा हांव पिवची टॉडी म्हणटात. टॉडी इज ऑल्सो कंट्री लिकर वॉट एवर इट्स अल्कोहॉल. केलो जन म्हणटा हांव वायन पिता इट्स गुड फॉर हार्ट म्हणून. इफ यू लुक एट द कंटेंट अल्कोहॉल इज एन अल्कोहॉल विच इज इक्वलंट टू पॉयझन म्हणटा. इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ बट पीपल बिलीव लिटल वायन दिस इज गुड म्हणून काही आयकून आसता ती अनसायंटिफीक लिटरेचर घेतात. नॉट ओन्ली दॅट केलो कल्चरान तो पिवची नॉर्मल जावन आसता. सो आय वुडंट से ऑल ऑफ देम हॅव टू बी ब्रॉट टू सायकॅट्री बट ते प्रॉब्लेम चड जाता गेले ताका एडिक्शन म्हणटात. तुमी स्टार्टिंगान निमील प्रकार सिंगल यूज करचे विंगड सोशियल यूज करचे विंगड रेग्युलर यूज केले तांकां एडिक्शन म्हूण सांगता. रेग्युलर यूज म्हणजे ना म्हणे दायना म्हणचे एडिक्शन म्हणटात. हे अल्कोहॉलान तो टायप सांगता जाल्यार टॉडी वायन बियर मागीर हॉट म्हणटात. हॉट म्हणटा पर्सेंटेज ऑफ अल्कोहॉल तांचे चड विस्की रम जिन्ना पुरा मस्त ब्रँडी आनी पुरा अरावंड 30 to 40% अल्कोहॉल म्हणटा. म्हळ्यार 100 ml 30 milligram अल्कोहॉल आसता तातूंत विच इज वेरी वेरी स्ट्रॉंग. आनी ते पिल्ल्यार डायरेक्ट पिल्ल्यार केलो जेन्ना तांकां एक हेम्मे आसता हांव मस्त पिना थोडे पिवचे स्ट्रॉंग पिता इम्पोर्टेड म्हणून. म्हळ्यार तांगेले प्रकार कंट्री लिकर पुरा म्हाका लागना मस्त क्लीन आशिल्लें घेता म्हणचे फिलींग आसता. बट वॉट लुक्स शायनी अँड वायब्रंट नॉट गुड फॉर युअर लिवर टू मेन्शन इट कॉजेस लिवर डॅमेज. नाही त्या मात नाही. आता एक रेग्युलर स्मोकिंग ड्रिंकिंग असल्यार तांगेले फॅमिली वयरे मस्त
तांगेल कुटुंबा वयरे मस्त प्रभाव आसा म्हणवले आसता. तशें कुटुंबा वयरी कसं नमने प्रभाव आसता ताजे नमने म्हळ्यार ताजे निमित्त ते कुटुंब कशी कश्ट पावता म्हणून. मस्त कष्ट पावता ते आमगेले क्लिनिकल एक्सपिरियन्स सांगता म्हण जाल्यार एक चेडो हांव सापोन येता परीक्षा आसता परीक्षा वाचना म्हणटा म्हण बाई म्हणटा ती प्रॉब्लम तुमी सांगिल्लें डायरेक्ट उत्तर दिवका जाल्यार हांगा चेडो मागीर क्लिनीक आयला कंप्लेंट कान म्हळ्यार नॉर्मल चेडो सडन स्कूला वचना एग्जाम बरेना म्हणटा निद्दाना बेड्डारी मुत्तिता भंय म्हणटा एक नमून आंगार आवेश जात म्हणटा म्हूण हांव सापून येता. मागीर आमी फॅमिली हिस्ट्री घेता निमगे दिता ते घरान पुरो कशें आसा म्हूण. मागीर आमी कोळच्यान म्हळ्यार बापूस जावन आशिल्लो पिवू न्हू राती मार गलाट कोर न्हू आवसू मार न्हू आवसू पेस्कर घालू येचना चेल्डन मनस्थिती कशें आसात त्या चेल्डा फाय एग्जाम आसले रे तांचेर तर ती एग्जाम दिता हावस आयले खंयचे कचेरी चेल्डाक एक पळय म्हूण हांगा प्रॉब्लेम कोणाले बापसुले. सो फॅमिली ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾನಸಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ದತ್ತಾಯಿ ಕಿಟ್ಲು ಮಳೆ ಸೂಸೈಡಲ್ ಕೇಸ್ ಸೈಟ್ ಅಸ್ತು ಕೆಲವು ಚೆಲ್ಡು ಗರ್ಸೊಂಡು ದಾವನ್ వచ్చేస్తా ಹೇ ಟ್ರಾಮಾ ನಕ್ಕಮುಂಡು ಅವಸೂಲಿ ಆಮ್ ನಿಮ್ಗೆಲೆ ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಿತಾಪ ನೋಡಮ್ಮ ತಂಗ್ ಸಂಚಿಕೋಣೆ ಬಾಮಣಾಕ ಸಮೂಜ ತನ್ನ ಆರಾಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ करता पित्ता पिऊ तांक दुड्डास आमी काही ऑफिसा वचनात पळोवंक घरा येता तांगेले उलोवना घरा करच्या काही आमकां मेळना पुरा लॉसर आसा म्हणटा ते पिवन पिनू म्हळ्यार लॉस जावन आसता ते ताका डिप्रेशन आसता ताका नीड आसना तागेलें डिप्रेशन सम करून ताणें पित्ता वचचें पिवन पिवन लिवर पाड जावन आसता लिवर फेल्यूर आसता डॉक्टरला गेले डॉक्टर म्हणटा तो गॅस्ट्रोएंटरोलॉजी तो खंयचे डॉक्टरला वचून आसतलो तो पोटाचे के डोकेस म्हण ताणें डॉक्टर सांगून आसता ते तुवें लिवर हॉट जाला पिवना बट ताका ते घरा येवन सांगता म्हणना कितें म्हण पर्सनल मॅटर कोणा सांगता पिव मेळना जाल्यार मागीर दिवन कशी म्हणजे ताका एडिक्शन आशिल्ली निमित्त तांणी विंगड जबाबदार घेना ती तुमी म्हण प्रश्न उत्तर दिवचें म्हळ्यार एडिक्ट आशिल्ल्या मनशाक फॅमिली लायफान तूं घरची जबाबदार घेवत आशिल्लो मनुश्य फूड खंयचें आशिल्लें की डायरेक्ट ऑपोसीट जाता तांणी नेग्लेक्ट करता ती घराक येना ती ताई पिवन न्हिदोवचें अथवा तांकां विंगड बायल मनशाल सावास करचे प्रॉमिस्क्युटी म्हणटा ते तसले रिस्क टेकिंग बिहेवियर पुरो चड आसता तसले तेजन मस्त फॅमिलीन डॅमेज जावचें म्हळ्यार असल केस पुरो डिवोर्स वता. आतां आमगेले समाजांत पळय डिवोर्स मूल कारण पळयलें एडिक्शनाचें एक प्रॉब्लेम म्हूण हांव हांगा हायलायट करूंक इश्ट. आतां तशी तुमी सांगतना आनीक म्हाका कसो ओळख आसत म्हळ्यार एक लोवर मिडल क्लास फॅमिलींत आसल्यार तांगेले फायनान्शियल म्हळ्यार आर्थीक जावन तांणी कांय सबळ जावन नांची तांगेले लायफान तूं कशी पुरा कश्ट येता. एक्चुअली तुका पिवका म्हण जाल्यार तूं श्रीमंत की बडव म्हण निमगी ना ती कितें म्हळ्यार मस्त जन आमगेले कुली वर्कर्स पुरा ट्रिटमेंट येता ती कुली काम करतली जनरल काम करतली तांणी मिडल क्लासाक लो म्हूण सांगितलें तांकां डेयली हॅबीट म्हळ्यार एक पेग एक पिंट घाल्लें मात म्हाका न्हीद पडटा म्हूण आनी आमी तांकां डी एडिक्शन करून ट्रिटमेंट दिता म्हूण उरलेलें तांगेले फस्ट प्रश्न म्हळ्यार हेंकां आपुजी तिरुजी हेंकां स्ट्रेंथ बोर्डू हांवें बोर्डू म्हळ्यार तांणी म्हणटा स्ट्रेंथलेस वर्क जस्टिफिकेशन ते दावका म्हूण ताजे निमित्त तागेलें कितलें आरोग्य वायट जालां म्हूण आमी सांगता ताका शॉक जाता. सो तुमी म्हणटा प्रकारे सिरिवंतल प्रॉब्लेम तो बडवल प्रॉब्लेम म्हूण न्ही एनी ग्रूप एनीवेर इट कूड बी. असल एक स्मोकिंग आनी ड्रिंकिंगांत असल एक व्यसन आशिल्ल्या मनशांक ते तांगेलें व्यसन कशें राबोवप म्हळ्यार रिहॅबिलिटेशन कशें करीत. हय एक्चुअली आमी अर्थ करून घेवंक कान म्हळ्यार हे प्रॉब्लेम आसा म्हूण तांकां मनवारीक करता येता आमी प्रॉब्लेम आशिल्ले मनीस केन्ना आमगेले ट्रिटमेंटाक येना ती आमी क्लिनिका मस्त टायम हॉस्पिटला बसून आसता ती तांगेले बायल की चेडू की कोणें येवन आरेगोंजी मात्रे बोडू तांके मात्रे बरोवन दी कोणाक बामणाक मस्त तो न्हिदना उलयता कसल की पुरो उलयत रावता मारामारी बेड्डातून पडटा म्हूण ट्रिटमेंट येता ते आमी ट्रिटमेंट तांणी म्हूण दिल्ले रेकॉर्ड पेशंट पळयनासी तांकां डेफिनेटली लिवर डॅमेज आसलेली एक हिमोग्लोबीन उण आसलेली BP डावन आसलेली आमी दिवचे निद्दे मात्रे तांकां खंडीत मार जाता. सो तुमी म्हण प्रकार ट्रिटमेंट दिवका जाल्यार खंडीत एक पण ते फिजिकल चॅकअप करता पेशंटाक खंयचे रिजनाक हॉस्पिटल एक पण येवन तांगेले फिजिकल स्टेटस आमी टेस्ट करता जाता मागीर तांकां डिएडिक्शन ट्रिटमेंट तुमी म्हण दिवं जाता. डिएडिक्शन ट्रिटमेंट म्हळ्यार मस्त व्यसन आसलें काय एडमीट करून दिवका जाता. ओकेशनल ड्रिंक कंट्रोल आसा सेल्फ कंट्रोल आसा बट आय वॉन्ट ट्रिटमेंट कॅनॉट स्टे म्हण जाल्यार OPD जावन ट्रिटमेंट दिवं येता.
रिहॅबिलिटेशन म्हणजे एक पण सोडतरी तांकां पुन्हा पुन्हा पुनर्वसती करचे म्हणजे पुन्हा त्यांनी ते सायकल वापस पोवणसे तांकां प्रिवेंशन करचें. तशीच स्मोकिंग म्हळ्यार धुम्रपान करतले मनशान सडन रबयल्यार तांकां हात पाय खडखडता, तांकां बशी कडेन बशा जायना म्हणटाची असले मनशांक आमी कशा नमन्याचे कावन्सिलींग करीत? ॲक्च्युली हांगा अर्थ करून घेवपाक म्हळ्यार हें एडिक्शनाचें एक लक्षण हें. एडिक्शन आशिल्ल्या व्यक्तीक सडन जावन तूं ते कल पदार्थ तागेले इश्टाचे कितें मेळ्ळी की बॉडी वायब्रेट जावं सुरू जाता ॲक्च्युली. म्हळ्यार तागेले ब्लड लेवल ते रक्तान कितलो अंश आशिल्लो पळय, निकोटीन की आल्कोहॉल की गांजा की ताजी लेवल लो जातना बॉडी रिॲक्ट करता. म्हळ्यार हातपाय घामचे परत निमित्त विड्रॉवल म्हूण सांगता इंग्लिशान आमी. विड्रॉवल इज वन ऑफ द अर्ली सायन ऑफ पेशंट गोईंग इन टू कॉम्प्लिकेशन म्हणत. म्हळ्यार ताका मेळ्ळी ताज निमित्त विड्रॉवला गेला म्हूण. हे येवची सिच्युएशन खंयचे खातीर म्हळ्यार आतां सडन जावन आमी नॅशनल कर्फ्यू डिक्लेअर केलें म्हणलें की लॉकडावना वेळार तूं पळोवन आसतली नो प्रोविजन न बार पुरो एसेन्शियल सर्वीस मात्र म्हूण दवरतली. त्या वेळार ताका 10 दिवस तुगेले बार ना म्हूण जालें तो खंयतून घेता. त्या वेळार ताका येवच विड्रॉवल. आतां ताका फॅमिली वेडिंग आसा, फाय तागेले दुवेल हॉडे कोरका जाता, ताणें पिवनू बसले हॉडे कोरूं जाता, पित्तन पिता ती बट त्या वेळार ताणें राबोवपा जाता. आतां घरा एक पूज आसता, व्रत आसता. आतां मस्त जन आमगेले लोकॅलिटीन टू शबरीमला यात्रा पुरो वता त्या वेळार नो वायसीस नो बॅड थिंग्स ताणें कंप्लीट स्टॉप कोरका. येता पुरो आमगेले डायरेक्ट एडमिशनाक येतात कित्याक म्हळ्यार तांकां तडसूंक येवं जायना तें वायब्रेशन पुरो. एका ताणें सीदा वच्चें बाराकचें. सो विड्रॉवल म्हळ्यार त्या नमुन्यार येता. एका तूं हॉस्पिटलायज जाला आतां, तुवें किडनी गेला, हार्ट अटॅक जाला, यू आर ड्रिंकींग डेली, डॉक्टर गोत न्हू खंयचे खातीर आयला म्हणून. एका तुका एक एक्सिडेंट केस घेतली म्हणल्यार की एक्सिडेंट जाता मस्त टायम रोड ट्रॅफिक एक्सिडेंटा कॅज्युअलिटी एडमीट करता तांकां. डॉक्टर फ्रॅक्चर म्हूण फिक्स करता, नेक्स्ट डे पेशंट बेड्डार ना गुंवता आसता. तो तागेले बशा जायना हय तो हें लोकांना म्हळ्यार विड्रॉवल आयला ताका. ते कोणची कशी मेडिकल नॉलेज आसका, डॉक्टर्स तांगेली हिस्ट्री गोत्ता आसका. केलो पेशंट हिस्ट्री दिना ती कितें दिनात म्हळ्यार तांगेले प्रकार ते प्रॉब्लेम पर्सनल म्हूण. सायकॅट्री मानसीक म्हणटा पर्सनल मॅटर्सूय आमी टायम कितें स्पेंड करून तांकां कॉन्फिडन्स घेवन ते हिस्ट्री घेवपा जाता. केलो जन ते हिस्ट्री दिनात कितें म्हळ्यार इन्शुरन्स मेळना म्हणून. इफ यू सी माय हॉस्पिटल प्रॅक्टीस मस्त जन आमकां रेफरन्स दितात विंगड डॉक्टर पुरा आल्कोहॉल आसा विड्रॉवल आसा पळय म्हणून. आमी बरोवका जाल्यार फस्ट कंडिशन हांव बरें उठची तें बरोवन नाका बरें म्हाका इन्शुरन्स मेळना म्हणून. म्हळ्यार न्ही तांकां हेल्थ पाड जाल्यार व्हडना, तुका ट्रिटमेंट आहा जाल्यार व्हडना, मागीर इन्शुरन्स मागीर हेल्थ म्हणून वॉट इज अ पॉयंट नवा. सो रेस्पॉन्सिबिलिटी आसका म्हणचो मेन. ते रेस्पॉन्सिबिलिटी वच्चे डी एडिक्शन केल्यार मात्र तांकां अदर दे कंटिन्यू टू ड्रिंक दिश्ट तशें तांणी कोण तांकां सम म्हूण दिसता. आतां डी एडिक्शन म्हळ्यार रिहॅबिलिटेशन म्हळ्यार कितले कष्ट बी काम त्या नाही तांणी ಸ್ವಲ್ಪ बंद केल्यार साध्य आसा. ॲक्च्युली तुमी म्हळ्या प्रकार पेशंटल फॅक्टर आसता, डॉक्टर्सल फॅक्टर्स आसा. पेशंटान मोटिवेशन ना जाल्यार मोटिवेशन आसकिना म्हूण कळट केस म्हळ्यार तूं आयलें की तुका आपोवन हाडलेलें बांदून हाडलेलें म्हणून. पण की तुका बांदून हाडून डी एडिक्ट कर म्हळ्यार तो राबना. कित्याक म्हळ्यार ताका विड्रॉवल आसता. आपोवन तोच वॉलंटरी जावन आयला म्हळ्यार ताका विलिंगनेस आसता म्हणून. विलिंगनेस ना जाल्यार मोटिवेशन करूंक एक 3 सेशन जावपा जाता. मागीर ताजे सायड इफेक्ट्स कळले ड्रिंक्सा निमित्त तुगेलें हेल्थ डॅमेज कितलें जाला म्हणजे मनवारी करूंक एक 3 सेशन. मागीर हे सोडताना तुका पुरा चटवटीक तूं लायफस्टायल एडॉप्ट केलें तुका सोडू सुलभ म्हण तुका केलो सेशन दिता ती. मात्रे निमित्त तुका सायड इफेक्ट्स येता म्हण मागीर स्पेशल सेशन. मागीर तांगेली परमिशन घेवन आमी तांकां सोडचे खातीर मेडिसीन दिवचें. तांगेली परमिशन आसा आमी तांकां फुड्डा घाल की आनीक निप्पून वखद दिवं जायना. कितें म्हळ्यार तुका एग्जांपल दिता हांव. एक सिवियर आल्कोहॉलीक आसा म्हणल्यार की वायफ म्हणटा ताका डी एडिक्ट करून क्लीन करी म्हणून आमी क्लीन करून दितात 15 दिसा. तो घरा वता नेक्स्ट तो काही ताका बाटली मेळटा म्हणून वेट करता आसता. ही मात्रे दिता आसता. मात्रे दिवट खंयच्या उद्देशार सोडका म्हणून. सोडू तो म्हणना स्किन दिलेलें कोणें बायलेन आनी डॉक्टरन तागेलें परमिशन ना आसी म्हळ्यार ताका मनवारीक जाय न्ही. म्हळ्यार तो कन्फ्युजनार आसतना हॉस्पिटल आसतना सोबर जाला की ना की ओरिएंटेशन आसा की ना म्हणून एसेसमेंट करन मात्र दिल्ले रे तो वचून 5 पिवन मार्गार पडटा. कित्याक रिएक्शन जाता. रिएक्शन जावता तसले मेडिसीन दितना आमचे तांगेले कन्सेंट घेवन मनवारीक करून डी एडिक्शन तुमी म्हणल्यार कावन्सिलींग केल्यार मात्र इफेक्टीव 14 days to 6 months. रिहॅबिलिटेशन कॅन बी 6 months ऑल्सो. 14 days मिनिमम. तशें मन केल्यार साध्य आसा मनसे जरा मार्ग म्हणटा.
वय तशीच ಕೆಲವು जन पळा रोडार पुरा पोणने असताची पिऊन वय. तांकां पुरा हाण रिहॅबिलिटेशन सेंटर म्हणून घालताची डिएडिक्शन सेंटर सुमार आसता मस्त ते कष्ट पण काम कितें म्हळ्यार तांकां फॅमिली सपोर्ट ना जाल्यार तूं डिएडिक्शनाचो तांकां परमनंट दोंग घेवं जायना बिकॉज दे आर डुईंग ए वॉलंटरी सर्वीस ऑर ए NGO सर्वीस फॉर ए लिमिटेड एडिशन तसर मस्त सोसायटीन तूं आमी तांकां रिक्रूट करता जाल्यार फॅमिली इन्वॉल्वमेंट इज व्हेरी व्हेरी पण फर्स्ट आमी फॅमिली जेन्ना सांगता या म्हणून इम्पॉर्टंट कसं पुरा अगत्य असतात जे आता न्ही तशी तुम्ही म्हणटा ना अनेक एक भारी एक प्रमुख जावन आसता तसं एक संगती म्हळ्यार ड्रग एडिक्शन म्हळ्यार मादक द्रव्याचे व्यसन हे हाजे विशयी आमकां ಸ್ವಲ್ಪ माहिती दी ऍक्च्युली मस्त माहिती जाय सुमार आसा विशय सांगचे जाल्यार टायम पावत की ना की आमी ते स्लायड पळयले तर नेक्स्ट स्लायड तुमकां येता आतां येदोळ टायम उलयल्यार कॉमन एडिक्शन म्हणून स्मोकिंग एंड आल्कोहॉल तुमी केले बेसीक डिग्री म्हणून PhD करता जाल्यार नेक्स्ट सब्जेक्ट आमी सांगता सर हाका इंग्लिशान सयत आमी सांगता जाल्यार गेटवे ड्रग्स म्हणटात म्हणजे हे घेतले खंडीचो नेक्स्ट लेवल वता ती कोणी डायरेक्ट तुगेले अमल पदार्थ तुगेले स्ट्रॉंग असेल सबस्टन्स वचना ती बेसीक तांणी केलेल्याक एक मार्गदर्शनाक नेक्स्ट लेवलाक कॅनॅबिस म्हणत तुमी आयकून आसतलें मंगळूर सिटीन मस्त पुरा पोलीस कमिशनर दोन मेडिकल कॉलेज दोन स्कूलान दोन पुरा कडेन अवेरनेस कॅम्पेन चलता आसता तुमी म्हणल्यार इंटरनॅशनल ड्रग एब्यूज एंटी ड्रग म्हणून सेलिब्रेट केला म्हळ्यार जेन्ना की मनवारीक कोरका म्हूण मस्त हे सब्जेक्ट आमी नेक्स्ट उरला टॉपिकान चर्ची जेन्ना अवेरनेस ना फॅमिली मेंबर्सांक हे करचे पुरा यंगस्टर्सान कॅनॅबिस म्हळ्यार आमी ताका गांजा म्हणटा ती वीड म्हणटा ती जॉयंट्स म्हणटा आनी स्मोक करता ती हे स्मोक करची खंयची खातीर म्हळ्यार एगेन सेम एडिक्शन विथ द हायर अमावंट ऑफ क्रेज आनी तांकां मस्त एट्रॅक्शन आसता क्रेज अँड क्रेविंग्स क्रेविंग बोथ क्रेविंग आसता चीज एडिक्शन म्हणटाना आतां तुका एक चायल्डाक नंबर फोन दिले स्मार्ट फोन दिले विच वन ही लायक्स ऑफ कोर्स स्मार्ट फोन इफ यू गिव ए ब्लॅक एंड TV एंड कलर TV खंयच्यो कलर सो आनी तूं ग्लॅमर चड आनी कलर चड तांकां मस्त हें घेत तर वर्ल्ड व्हेरी ब्युटिफूल जावन दिसता तांकां तूं म्हणटा जाल्यार एक तांणी तांगेले एक लोक आसा म्हूण सांगीत ते घेतर तांकां हाय जाता हाय म्हळ्यार इज नॉट नॉर्मल तुका एक मोक्ष म्हळ्यार कस ब्लिस म्हणटा इंग्लिशान ब्लिस नॉर्मल हॅपीनेसाक ब्लिसाक डिफरंट तुका आज एक डायरेक्ट एक PhD दिल्यार हाऊ मच यू फील हॅपी सडनली यू गेट क्लियरन्स एंड यू गेट ए PhD यू फील व्हेरी हॅपी नॉर्मल तुका एक कले एक मुवी पळयल्यार हॅपीनेस द लेवल ऑफ हॅपीनेस इज व्हेरी व्हेरी हाय with the remaining substance आमी उलोवचे विशय व्हेरी हाय म्हळ्यार तितले केमिकल रिलीज डोपामीन ते रिलीज करून सोडता आतां तुका एक मनशां बंदोबस्त कर एक पोलीस पूर जालें आनी तूं 500 पोलीस दिले कशें म्हळ्यार दोन बी आसताय ते टायप डोपामीन म्हणजे 5 डोपामीन दावकादान कडेन तुका एक 5 मिलियन डोपामीन रिलीज करून सोडा कशें ते टायप केमिकल रिलीज जाता हे पुरे केमिकल मिडिएटेड ब्रेन चेंजीस कॅनॅबिस इज another next level of drug आता मी एक भांग म्हणताची भांग कॅनॅबिसाची कितें म्हळ्यार तांतो तुमी मस्त ಕೆಲವು रिलीजियस प्रोग्राम गेल्यार भांग यूज करता ते टू गिव एग्जांपल ओकली टायमर ईश्वराल्या मस्त जनते तांगेले प्रतिती टेंपल की खंयचे रिच्युअल्स यूज करूं आसतली बट इट डजंट मीन डेली दे गेट दॅट भांग आतां तुगेले ओकली वेळार नेक्स्ट टू कार फेस्टिवल पीपल यूज दॅट इन ए लड्डू टायप मागीर तांकां मस्त खूश एकदम ओकली मोडल एनर्जी येता तांकां दे लायक द फास्ट म्युजीक फास्ट बीट वायब्रेशन चड बॉडी मस्त तांकां एनर्जी जावन दिसता विदीन 24 to 48 hours दे आर फ्लॅट मागीर एनर्जी ना तांकां म्हळ्यार एकदम तुका एक हाय दिता एकदम लो करून सोडता तुका वेहिकल ब्रेकलेस वेहिकल तुगेले कस ब्रेक फेल्यूर जालें वेहिकल हाऊ डू यू पार्क युअर वेहिकल कमिंग टू फर्स्ट गियर तेंच म्हणलें क्रॅशिंग म्हणटा तांकां हाय एंड क्रॅश दे क्रॅश लँड कंप्लीट हंत पुरा व्हेरी डेंजरस मात या पुरा गांजा न्ही एक पंत घेतल्यार एडिक्शन जाता हे सब्जेक्टाचें नांव म्हणचें मुख्य पॉयंट आमी अर्थ करून घेवपा सिंगल यूज केलें निमित्त एडिक्शन वचचें कित्याक ब्रेनाक ते मस्त एट्रॅक्शन जाता आनी आतां हाका मोल एक राशी आसता न्हू वय ताका दुड्ड दिवच्या जनाला दुड्ड आसता न्हू
ತಂತು ಸುಮಾರು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಮಗಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಪಡೆಯಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪನೇ ತಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಪ್ಪರ ತನ್ನ ಮುಂಚೆ ಯಾವಸನು ಮಸ್ತ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಸಿಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಅದು ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಳೆ ಯಾನ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟೇಜಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೇನ ಅಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತ ಬ್ಯಾಗ್ ಒತ್ತು ಡೈಲಿ ಒತ್ತು ಕೈ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತ ಮುಂದೆ ಮಾಗಿರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಅನ್ಕಿ ಕಾರ್ನರ್ ಅನ್ಕಿ ಕೈ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಂತೂ ಅಸ್ತತಿ ಬಟ್ ದಿಲ್ ಬಿ ಐಡ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಯ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ ಸೊ ದೇ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಹೂ ಗೇವ್ ಇಮ್ ಟು ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ಕೆಲ್ಲರಿ ಮಗಲ್ ಕೇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬ ಸಂಕದಲ್ಲರಿ ಮಸ್ತ್ ಕೇಸ್ ಅವಪಡಲ್ಲ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಐಲೇಲ್ ಚಲ್ಕನ್ ಕರ್ತ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹಂಗೆ ದುಡ್ಡು ನಾ ತಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕರ್ಪ್ತಾನೆ ಹಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಪ್ಲೈ ಕೊರ್ ಛಾಣೆ ಕಿತೆ ಮಾಡ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರಿಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ he wants to have a company of friends. Money is unlimited at home. To story ಪಡೋಗೇನಿದೆ ಗರಂತ್ ಕಂದಲ್ಲ ಮಳೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಸಿ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ ದೇ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಐದರ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅರೆ ರಿಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಚಲ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರ್ ಕೊರು ಪುರ್ಸೋದ್ನ ದುಡ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ತನ್ ಗರದ ವರ್ತತಿ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಹೇ ಚಲ್ಲೋದ್ ಕಿಲ್ದಾಕಿ ಕಿಲ್ 120 200 ಕಳ ಪೂರ್ಣ ಪರ್ ಡೇ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ತಕ್ ಮಿಳ್ತಸ್ ಕೆಲವು ಚಲ್ಡು ಕನ್ ಕರ್ತ ಮಾಡಿ ದುರ್ಬಳಸ್ತೆ ದೇ ಸೆಲ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವಸಲ್ ಚೈನ್ ಇಚ್ಚೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಚ್ಚೆ TV ಐಕೂನ್ಗಲ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋನೈಲ್ ಕೇಸ್ ಐತಸ್ ಮನಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ವೈಲೆಂಟ್ ಟು ಮನಿ ದೀನಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಚಲ್ಲೇಕ ಟು ಡೈಲಿ ಡ್ಯೂಚ್ 100 rupees ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ he will use for that, he will not use for snacks. Potagyanasi baste hai dawkatak. You think you have given more money because my child should not suffer more. Misuse, misproportionate use of money mantati. Definitely been pumped or poured by some rich and poor. दिलता है प्रोक्योर कोर का दिलता है एक ड्रग घेव का दिला रे peddlers are very many in the city, but they don't say they sell. If you see them suspicious movements in any shop with a small packet powder, if you see under the table or under the cot with the exchange for melta, it's not difficult. You don't have to go to Goa to get drugs. Bangalore ki Kanche corner atki any small pan wala shop you go, they supply karte like surplus interstate giving adkat into mail nastale, or he may have a nexus with the Goa ki under the world mantapana then correction ast definitely for them it's a business, but at the cost of somebody's health. Victims are very young mind, which are to be protected according to me. दुसरे कसं पुरा असल आहे मादक द्रव्य से एक तुम्ही आता गांजा म्हणले वय नेक्स्ट स्लाइड दाखिले क्लियर करत हंगाम पडोचे IV इंजेक्शन म्हणू मस्त पुरा पावडर्ड केमिकल्स असं एक उदाहरण जेवढं ओपिएट्स म्हणतो माहिती ओपीएम म्हणून ते पुरा असले पावडर मिळतं त्यांनी कन करता मग इन्सुलिन सिरिंज की इंजेक्शन दिवस सिरिंज आणतोय IV शॉट दिवस उर करते हे नेक्स्ट हायर लेवल ओपिएट्स ओके ओपीएम म्हणा अनेक हॉड ते मेडिसिनली सेट यूज करतात तू पळले रे तू एक कॅन्सर पेशंटक मॉर्फिन दिवन असतं डॉक्टर मॉर्फिन म्हणून ते पुरा हेंच कॅटेगरी तू के किडनी पेन असले तुका स्पास्मोडिक पेन म्हणून अँटीस्पास्मोडिक म्हणून देतात ते पुरा हे कॅटेगरी मेडिसिनल यूज ऑफ ओपीएम ते इट्स रेग्युलेटेड डोसेस वय आता तू गेले हे यूज करतल कसल टाईप म्हणारे मस्त जन IV सर्विस असली लोक असतात ही मे बी टेक्निशियन इन OT, ही मे बी नर्स असं लोक हे एडिक्शन सुलभ देतात की ते मला कोणाकी दिव मादक काणू कोणाकी दिवू ही मेक्स बिझनेस लॅक दा बट आता गेलं तुम्हाला म्हणके नार्कोटिक ऍक्ट प्रकार एव्हरी वायल एव्हरी मेडिसिन विच इज बीन प्रोक्युर्ड इंटेंडेड शुड बी गिवन एक्झिट काही यूज द्यायला म्हणून इट्स नॉट इझी काही यूज झाला किती यूज हवय बट फोर्जर करता असतात कॅल्क्युलेशन रॉंग करतात सप्लाय ना म्हणतात ते दे मे गेट इट इन ब्लॅक आय एम नॉट शुअर बट हे एडिक्शन पुरा कॉमनली होचे हायटेक जनक म्हणजे वे दे नो द अवेलेबिलिटी मस्त आम्हाला केस येतात आम्हाला हॉस्पिटल वर्क करताना त्यांना बॅकग्राऊंड गेले इज वर्किंग इन OT ऑलरेडी ही नोस वेअर द ड्रग्स आर स्टोर्ड कारण लीगली इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू लेट गो दिस सो वी शुड कीप असं एक असताना एक क्रिमिनल केस नाही वय त्यांना ऍक्शन घेता की डेफिनेटली नार्कोटिक ऍक्ट म्हणजे हांगा तुगने अप्लाय जाता तुका स्मोक केले कोणे एक फाईन घालून पेटत असल आणि तू इन्वॉल्व जाल्ले रे फर्स्ट टाइम वार्निंग प्लस मिनिमम एक कॅश फाईन असता मे बी अप टू 20,000 सेकंड टाइम वार्निंग 50,000 कॅश फाईन
थर्ड टाइम तूं कन्विक्ट जाला इनवॉल्व जाला म्हणून जाल्यार यू मे बी इम्प्रिजन फॉर लॉंग मोर कॅश बट पीपल कम आउट क्लीन न्हू आफ्टर सर्टन टायम तांतून भायर पुन्हा करची तेंच तूं पनिशमेंट दिली न्ही डीड ही अंडरगो सायकोलॉजिकल ट्रेनिंग कावन्सिलींग ना त्यातलं तुम्ही ते सायकोलॉजिकल ट्रेनिंग करता की कोलकाता आतां आमी एक्सपिरियन्स सांगता म्हणून जालें लास्ट वीक आमकां डीसील कॉल आसलें करंट बेंगलोर कमिशनर इज वेरी वेरी एक्टीव विथ ऑल द मेडिकल कॉलेज आज सेट आमकां दनपारां मीटिंग आसा हाजे ಬಗ್ಗೆ ही वॉन्ट्स टू डिएडिक्ट होल ऑफ सिटी सो देर आर लॉट्स ऑफ अनसेटल्ड केसीस तांकां कावन्सिलींग करून आमी तांकां डायरेक्ट इंस्टिट्यूशनां दिवूं जायना कितें म्हळ्यार तांकां एक प्रिजनर जावन आसतली एक पोलीस कस्टडीच आसतली तांकां परत 2 हाडचे तांगेलें हें करचे बदला आमी ते जेला वचकी कावन्सिलींग करची पोलीस स्टेशनान तूं कावन्सिलर वचचे हे कार्यक्रम चलतास मंगलोरान तो सो इट्स अ गुड मूव गुड डिसिशन पीपल शूड टेक द बेनिफीट हांव पयर गेले तेन्ना मस्त चेडूं कावन्सिलींग केलें तांगेले प्रकार दे पर्स्युईंग फिजियोथेरपी कोर्स MBA करताले चेडूं पुरा निमगेले एडिक्शन ना आमकां सोड म्हणजे फियर येस जाता फियर सो बेस्ट जाल्यार फियर आसा एडिक्शनाच फियर ना बैना तांकां बैना पोलिसांनी मात बैता तितलें आनीक आमी एक टीव्हीन तूं पुरा फिल्मान तांणी पुरा पळोवचें ताणें अशी जेरी टेबलार जो घालचें आनी तें अशें करून सडन एका बंद होंगचें हय ते स्लायड्स हांव दाखयला एक मिनीट हांगा तुमी म्हणचे प्रकार ह्या कसलें म्हळ्यार ह्या ड्रग कसलें आनी अशी त्या घेवचें आनी तो मस्त पुरा टायप आसा ब्रावन शुगर म्हणून तुमी आयकून आसलें कन्नडान ते पुरा ओपिएट्स एक कोकेन म्हूण आयकून हे पुरा सबस्टन्स हे टायपार घेता ती एक IV शॉट दिवका एक ते पावडर करून एक ट्युबान ताजी फायर करून स्मोक घेवचें वेपर आमी विक्स घेतिल्लो रे तेन्ना ते ट्युबा मुलाक घेवचे हाका स्नॉटिंग म्हणटात इंग्लिशान हे पुरा हायर ऑर्डर ड्रग्स आणखी केलो हायर ऑर्डर ड्रग्स आसा लिस्टांत दाखोवका म्हणल्यार हॅल्युसिनोजन्स म्हण LSD क्रॅक म्हूण पुरो आयकून आसतलें स्पीड एक्स्टसी हे पुरा हांत येता MDMA हे पुरा मस्त डेडली मेडिसीन म्हूण येता म्हळ्यार खतरनाक इट्स व्हेरी व्हेरी डेंजरस एक पण तूं यूज केलें सयत तुगेल ब्रेन नेक्स्ट टायम तें दावको म्हूण पळयत मात्र न्ही यू मे हॅव ए क्रिमिनल टेंडन्सी यू मे वॉन्ट टू किल समबडी ऑर यू मे हॅव ए सायकॅट्रीक प्रेजेंटेशन म्हणटा डेल्युशन्स म्हूण कोणकी म्हाका मारू आयले ताका एक फिलींग घेवचें ते पुरो स्लायडान दाखोव ताचे फुडें म्हाका एक प्रश्न आसा आतां आमी कसं म्हणारे आमगे चेडूं पुरो शिकच्या खातीर हे उन्नत शिक्षणा खातीर म्हणून दुसरे गांवां वताची आनी हॉस्टेलां रावताची अशी पुरो म्हळ्यार घरा सुकून भायर आसताची म्हूण ह्या घरान चुकून वची दुसरे कडेन शिकूं वतना एक चेडूं असो एक मादक द्रव्याचे व्यसनी जाल्ला म्हणून वळख जाल्यार एक आवज बाबसूक पोशकाक वळख जाल्यार कसलें एक पळयतना कळटा की तांकां खंडीत आनी तूं नेक्स्ट स्टेप म्हणचे अवेरनेस टू द टिचर्स एंड पेरंट्स ऑल्सो इम्पॉर्टंट आतां आमी पेशंट डायरेक्ट पळोवचें उरलोचें क्रम विंगड पेरंट्साक आनी ते टिचर्साक हाजे बगे एक सेशन दिवचें इट इम्पॉर्टंट कितें म्हळ्यार हे एडिक्शन आशिल्ले चेडूं प्रोफायल विंगड टायप आसता they are not dull, they are intelligent, but suddenly they become dull. This is the first thing what you have to identify. A regular smart student becoming dull, getting low grade is an early sign of addiction, early sign. To sangana mak addiction, but we have to suspect. Second thing is they become shabby as the time goes. Dress tangele appropriate asana. But like personal grooming म्हणट केलस एक तुका नाव का ड्रेस कोरका म्हणचे कॉमन सेन्स asana. They become very disorganized. गलीज आसता ते सायन आसले दॅट इज थर्ड थिंग इज दे मे बी टॉकिंग टू देमसेल्स व्यसन आशिल्ले मनशाक हॅल्युसिनेशन जालें हांव म्हणलें लास्ट टायम म्हणलें आयटम पुरा घेतले रे तांकां एक अश्रीरवाणीर कोणकी उलयले पुरा जाता तांकां उत्तर दिवचें सोवचें एकलेन बिश्टोचें मस्त कोप करचें शांत आशिल्ले चेडूं सडन जावन कोप आतां वचून जेवण यारो म्हळ्यार कोप वाजी म्हळ्यार कोप म्हळ्यार ताका ते विड्रॉवलार आसता तायले मायंड काही नेक्स्ट डोस मेळटा कोणाल्या वचका काही फ्रेंड सर्कलाक मीट जावं तांचे विशीं विड्रॉवल सिम्पटम्सा विशीं आमी आनी नेक्स्ट उलोवया जाल्यार हांव आनीक कसो आयकलां म्हळ्यार जेवण मस्त आमदार टॅटू करताची हच्चे घालचे ते टॅटू घाल्यार हे इंजेक्शन घेतना तुमी त्या व्हडल्या IV इंजेक्शन दाखयल्या कोकेन न्हू कोकेन म्हणून ते इंजेक्शन घेत ओपियाइड्स ते घेतना ते कोणून म्हणून
टॅटू मास्क करून मस्त अटेम्प्ट करतात बट ऑल एक सैनिकी पण टॅटू कुठल्या जग ऑब्झर्व करू का म्हणून तुम्हाला तांगेल एक स्टाईल विंगड असतं त्यांनी एक मे बी हेअर बँड घालून हेअर घालचे मस्त शेविंग करणं बियर्ड असते टॅटूइंग रॅग्स पुरा टोन क्लोथ्स आता फॅशन ಇದಲ್ಲ सांगेल एक अपियरन्स विंगड टाईप असतं एडिक्शन असतं मस्त जन बट प्रत्येक जन ते अवतार असेल पुरा एडिक्शन म्हणून सांगू जाय ना टॅटूइंग इज ऑल्सो देअर बट इवन इफ यू सी द क्रिकेटर्स फिल्म्स एव्हरीवन डज दॅट सो वी कॅनॉट से दे आर मास्किंग सो देयर इज नो कन्फ्युजन कोण आपला टॅटू घालला आणि पोरा जन ड्रग एडिक्ट्स म्हणजे नाही दाय ना ते एक फॅशन म्हणून सांगितलं दे मे फॉलो युअर फुटबॉलर क्रिकेटर वॉट एव्हर बट हाय प्रोफाईल लायक तुगेले ते पॉप आर्टिस्ट की म्युझिक आर्टिस्ट तांकां हें एडिक्शन पुरो मस्त कॉमन आसता तो आतां एक सेलिब्रिटीज घेतो मायकल जॅक्सन पुरो they were into many Diego Maradona cricket footballer they were into rehabilitation for all this so their lifestyle atta youngsters it follow coach asledi they may do all this tattooing and all that which is not conventional but which is not directly indicated that he is into addiction not to confuse it for that दुसरे कसं पुरा सिम्टम्स असता म्हळ्यार एक एडिक्ट जालेल्या मनशांका तुम्ही सांगितलं नंतर दुसरे भूक उणी जेवचे तसं कसं लेसगी नीद उणी जेवचे नीद उण जावचे नीद ना तांकां or they are on the mobile into various other things chat करचे मोबाईल गेम एडिक्शन हे पुरो तांगेल नॉर्मल आसा न्ही एडिक्शन जाता तांकां मस्त रिक्रिएशन ಅಂತೂ ಟೈಮ್ वता तांकां हार्ड वर्क करचे इंट्रस्ट आसना स्कूला रेग्युलर आसना ती घरा रेग्युलर याना ती स्लीप ओवर म्हणून फ्रेंड्स ಒಟ್ಟು ತೈ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ करतात पार्टी पेरेंट्स सेट करता म्हणजे मस्त तांकां ದುಡ್ಡು दिवन सोडतात आतां काल I do not blame the child. Parents also have to make a cautious note. Don't give surplus money for unwarranted, unsolicited needs. आता एक चल म्हणतं स्कूल वतल चल एक मोबाईल दाव का म्हणून ऑनलाईन क्लास येतात दिव करत एक मोबाईल तर अनेक स्मार्टफोन येयला त्या एडिशन दाव का आय नीड अ लेटेस्ट गॅजेट म्हळ्यार इट्स एडिक्शन अगेन कळ्ळें सो सरप्लस ऑफ मनी वॉट यू पोर फॉर your child which is pampering actually not good so parents also need to set the limits limit setting is very very important agar tesil school akil requirement you provide other luxury you can earn and create wealth for yourself ಅತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆವತ್ತಲೆ ನತ್ಲಾರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಂದು ಶಿಕ್ತಲೆ ಪೂರಾ ಜನ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿ ಮುಂಚಿನೇ ಜನರಿ but ರಿಸ್ಕಸ್ ತಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ आता एक मादक व्यसनी जत्तल मनशाला मानसिक ಸ್ಥಿತಿ कशी असतं म्हणतात कसले मेंटल प्रॉब्लेम असते डिसऑर्डर असते वय ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಂಗೆ ಅನೇಕ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಮಿ ನೋಟ್ ಕೊರ್ಕೊಂಬಂಚಿ ಕನ್ಮಳರಿ ಮೈಂಡಾಚ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಕರ್ತಲೆಕ ಮೈಂಡ್ ಸಮನಾದಲೆ ರೀ ಹಕ್ಕು ಪೊಡ್ತಿ ಚಾನ್ಸ್ ಚರ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತು ಪ್ರಪಂಚನ ಪಡೆಯಲ್ಲ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅರಸ್ತತಾನೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಸ್ಕೊಂಡು ತಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಸನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜಾಯಿನ್ जावन ಅಸ್ಕೊಂಡ್ಲಕ್ಕೆ एक एग्जांपल दिवं जाल्यार रे हे चेडू आतां विंगड गांवांतून हॉस्टेला पुरो सेरून एज्युकेशना पुरो येतना तांकां मस्त जनाक एक डिप्रेशन येवन आसता म्हळ्यार तांकां नवे जागो नवे प्लेस नवे कोर्स फ्रेंड्स ना गुर्तात ना ती म्हणटना एक लोनलीनेस वचून डिप्रेशन वता त्या डिप्रेशना निमित्त सयत एडिक्शन येवपाक चान्स आसता एग्जाम स्ट्रेस एग्जाम फियर आसतना सयत एडिक्शन करचे चान्स आसता मागीर खंयचे रितीक स्ट्रेस आसले लायफान तूं एडिक्शन येवपाक चान्स आसता मस्त आमगेले कस्टमर्स पुरो येतले बँक एम्प्लॉयीज आसतली ती टिचर्स आसतली विंगड प्रोफेशनाची तांकां म्हळ्यार वर्कलोड चडटा ऑटोमॅटीक तांकां न्हीदपणाच्या निमित्त तांकां सिंपल एंड फास्ट सोल्युशन स्मोकिंग अथवा आल्कोहॉल म्हणून दिसता तांकां तें तूं डॉक्टरले गेले रे कावन्सिलींग कोन्न की तांकां हाव टू रिलॅक्स हाव टू टेक युअर स्ट्रेस इन लायफ म्हणजे आमी एक मार्गदर्शन दिवचें समतान म्हाका कसं उडगसत म्हणल्यार एक चेडूक सान सुकूनची मन गट्टी करची म्हळ्यार धैर्यशाली करचे इन अ गुड वे कशें कोरयता म्हणून कोरयता खंडित आनी तूं मुख्य जावन हांव मार्गदर्शन दिवचें पेरंट्साक कित्याक म्हळ्यार पेरंट्सान लेखला चेडू आपणितलें व्हड जाता म्हणून तें समजयता एक्चुअली मार्गदर्शन म्हळ्यार वी हॅव टू ऑब्जर्व देम वी हॅव टू मॉनिटर देम आनी तूं पेरंटिंगान तूं आमी पळोवचें पोशवण तांकां करचें
पोषक कार्यांतू मस्त टाईप पेरेंटिंग असतं. ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ करता म्हणजे मस्त डिसिप्लिन्ड ओवर डिसिप्लिन्ड. आता एक चिल्ड्रन स्कूलातून 5 गंटे येणी म्हणून जाल्यार मिलिटरी डिसिप्लिन टाईप काही गेल तू एन्क्वायरी चड कित मात फियर इंड्यूस करून सोडचें चेडा नेक्स्ट टायम फियर म्हळ्यार बापूस नाका हावस ओके म्हणचे एक फिलींग येता. म्हळ्यार बापूस घरा आसल्यार हांव घरा येना म्हणचे एक फियर येता. ते टायप जाय जाल्यार आतां म्हाका कसो दिसता म्हळ्यार ह्या पुरो असल पुरो जेवचे पेरंट्स आर मस्त स्ट्रॉंग नातील निमित्त म्हूण दिसता. सेवे टायप आसा. हांव सांगचें कितें म्हळ्यार हें एक टायप पेरेंटींग. सेकंड टायप पेरेंटींग कशें म्हळ्यार परमिसीव पेरेंटींग म्हणून. परमिसीव म्हळ्यार चेडा तुका कळटा की ते पुरा दिता म्हणून लिमीट ना आतां मोग म्हूण दिवचे मोग म्हणजे तांकां म्हळ्यार एकलो चेडलो आसतलो एकलो धूव आसतली एका वेल्टी आसतली वेल टू डू म्हूण आसतली चेडा केले प्रॉब्लेम येवं न्हय म्हूण. चेडा रियल प्रॉब्लेम कर म्हूण पळोवतील पेशंट्स तांकां ना. आतां तूं मोबायल दिला हय ते मोबायल दिले निमित्त तो यूज करत की ना म्हूण तांणी पळयलो. तांणी प्रोबेबली इलिटरेट आसतली ताचें कंटेंट तांकां कळना दिसना. ते मोग चड जाले ते. बट हे चेडू करत म्हळ्यार आतां कालाचे चेडू न्यू जनरेशन की आमी म्हणटा म्हळ्यार न्यू जनरेशन तांणी कंप्युटर जनरेशन चेडू म्हूण येता. कित्याक म्हळ्यार तांणी हुट्टून आयले तुकून तांगेले आतां मोबायल आसता लॅपटॉप आसता पुरा आसा. आमगेले टायमार ते नासले मोस्टली. सो परमिसीव पेरेंट केन्ना पुरा तांकां गॅजेट्स पुरा अनलिमिटेड दितात. इंटरनेट जाल्यार हेची अनलिमिटेड दिले तर फॅसिलिटी चडला. इनडायरेक्टली मोर एक्सपोजर टू अनवॉन्टेड थिंग्स. पोर्न एडिक्शन आसतलें कसलें करतलें चेडू करत म्हण हांकां कंटेंट वॅलिडेशन आसना. हे पेरेंटींग सयत नॉट ओके. आनीक म्हळ्यार मस्त बिजी आशिल्ले पेरेंट्स करता म्हळ्यार दे नॉट अवेलेबल फॉर द चायल्ड. आतां सुमार चेडू आमगेले कावन्सिलींग येतना पेरेंट्स तोंड सयत तांणी पळोवन आसनात. कित्याक म्हळ्यार पेरेंट्स आर वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग टील नायट मिड नायट. दे आर वर्किंग इन अ प्रोफेशनल कोर्स वॉट एवर फील्ड. प्रोफेशनल जावन चाइल्ड इज लेफ्ट विथ द मेड पेड नर्स तो पेड वर्कर्स आवडसोण आसता ते चाइल्ड हाका बॉन्ड एकदा ఒక कोणालो ಒಟ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟು when the maid is supplied who may not have the exact family values child will learn mistakes or other things which is not his family culture. So malpractice the bad learning तांगेली मिक्स इद्दा वच्चे आतां एक तूं एग्जाम्पल घेवंक जाल्यार हें काम पळोवंक येतलें बायल मनशेक एक व्यसन आसतलें. शी मे बी अंडर आल्कोहॉल की चाइल्ड मारची की तिगेल विड्रॉल येता चाइल्ड मारची चान्स आसता. सो फिजिकल क्रुएल्टी बाय एनीबडी केयर टेकर निमित्त की पेरेंट्स निमित्त has a very very damaging effect on the child later on. हे पुरा bad parenting म्हणतात. Child is not parented by parents, it's parented by someone else. म्हळ्यार it's not monitored. Punitive ಅಥವಾ very harsh parenting, physical cruelty दिल सुमार पेरेंट्स जातात. हांव खाली कावन्सिलींग करतना एक चेली म्हणत आसली तूं कोर्स सोडका म्हण तूं खंयचे खातीर म्हूण हांव निमगेली तेन्ना ती म्हणत आसली म्हाका फॅमिली नाका म्हूण जालां मागीर पेरेंट्स तूं कावन्सिलींग करना कित्याक म्हणलें. हांव म्हणलें खंय तुका ताण केला म्हूण म्हाका तांडून मारला बेल्टन मारला असल पेरेंट्स जायत आसत. सो पेरेंटींग इज नॉट इजी. जस्ट बिकॉज यू आर गिवींग अ शेल्टर इट डजंट मीन पेरेंटींग. इमोशनल सपोर्ट दिवंक जातात. एक मॉरल वॅल्यू जावन एक हावस आशिल्ली एक चेडूं टिनेज येतना फ्रेंडली जावन आसकत नाही तर तांगेल मस्त डिटेल्स आमकां कळ्ळे ना. म्हळ्यार सांज सुकून तुमी लायक आशिल्लें सांगता डूज एंड डोंट्स कोर येता करूं नंज त्या सांज सुकून मेन म्हळ्यार लिमीट प्लस टायम मॅनेजमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अदर थिंग्स आर टेकन केअर. फूड ते जनरली टेकन केअर. टायम लग्जरीज नीड्स अँड डिझायर्स आमी चड फुलफील कोरनी ओन्ली फॉर द नीड्स वी शूड प्रोवायड. आनी सत्य सांगता असल चेडूं मस्त फटी मार सोर करतात आनी फटी मारता म्हळ्यार एस्केप करून घुसकता न्ही. आतां चेडूं घरा येता मार कोण म्हणलें हांव ताका सोर करत. टू अवॉइड दॅट वॉट हील सेज इट एग्जाम नॉट कंडक्टेड म्हणत पेपर दिनी म्हणत होमवर्क ना म्हणत लाईंग. सो पेरेंटींग इज नथींग बट हाव यू comfort your child, not just control and work जायना. आता हे मादक द्रव्य व्यसनी जावच्या नज्ज ताका कसं नमने पेरेंटींग कोरका कसं नमने पालकत्व कोरका म्हणून तुम्ही चंजावन सांगले. आता आमी वापस हक्का येवया ह्या मादक द्रव्य व्यसनाक. हे घेतना हे मादक द्रव्य घेतल्यांक कसं पुरा शारिरीक जावन बदलप आसता. तांकां मेन कंडक्ट म्हळ्यार
बॉडीन तो एक टाईप रिॲक्शन जाता आसता मेन जावचे मायंडान मायंड तांगेले एक भ्रमालोकन वता अथवा आमी ड्रीम वर्ल्ड म्हणत आतां आमी सोपन पडता राती न्हिदतना कोणकी येवन मारलेल वरी ज्यूश मारलेल वरी कोणकी बिश्टेल वरी बट डे टायम आमी उठतना आमी फ्रेश आसतात आमकां ताजे खंयचे गंध गाळी ताजी इफेक्ट आमगेलो पळना बट एडिक्शन जाल्ले व्यक्तीक म्हळ्यार डे एंड नायट लूक सेम तांकां म्हळ्यार आतां रात की दिवस म्हणजे एक ओरिएंटेशन सयत आसा न्ही फर्स्ट सिमटम आतां एडमीट केले एक पेशंटाक विड्रॉवल आसल्यार तो तागेले बेड्डा लागीं विंडो ओपन करता न्ही चडटा म्हळ्यार तो काराक गेलो म्हण ताजे पळय तो कारान भायर देवलो म्हूण एक्चुली ही इज fallen into a gutter and accidentally dies. Withdrawal म्हळ्यार तशी. So he will not know the time sense and will continue to do the work which he was doing in the day. अतवेले कंडक्टर जाले निदल कडेन तो वचून टिकेट कलेक्ट करची एक हाऊस वायफ जाल्यार ती कुकींग करची ते पुरो करता आसता निदल कडेन उठून सो मागीर मस्त पेशंट आसा तांणी देवा दिव लावची धूप लावची पुरो मागीर फूल घरा उज्जो दिताची उज्जो पूण कळना तो कणकी उज्जो दिता आसता हांगा दिलेलो उज्जो बेड्डाकच प्रॉब्लमली सो हॅल्युसिनेशन म्हणजे एक मस्त एक अतंत्रते वता ते हॅल्युसिनेशन तांकां ओरिएंटेशन आसना भ्रांती मागीर तांकां स्लायड दाखयल बरं तुमी स्लायड मूव केले कळता बरें तो एक रुमा बसला ताका 2-3 जाणांनी कोणकी येवन राबिल्लो दिसचे शॅडो आतां आमकां सकाळ काही शॅडो पळयतना भंय दिसता तुका करंट गेले तुका शॅडो पळयतना भित्ता नॉर्मली चेडवाल्यान भंयचे एडिक्शनान करतात म्हळ्यार तांकां फूल शॅडो मनुष्य रूप घोर रीती एक भयानक राक्षस रूप दिसचे एक आंगारी चेडू चेडलेन वरदावचे ते नेक्स्ट स्लायडान तसं एक मायंड तांकां म्हळ्यार रिमोट कंट्रोलर घालेल वर दिसता आतां तो म्हणटा मागीर मायंड तुगेल हातास तूं रिमोट तूं दोवंक घेतला म्हणटा देन यू विल ट्राय टू किल यू म्हळ्यार तूं म्हाका कंट्रोल करता मागीर थॉट तूं आनीकले सांगता म्हणजे भ्रम येता म्हळ्यार हांव खंय आलोचन केलें की तें आलोचन परत दुसरें कळ्ळें म्हणजे एक भंय ताका सूर जाता नॉर्मली आमी आलोचन करचे विशय आमकां सोडलें आमगेलें मायंड कंट्रोल आसता हॅल्युसिनेशन जाता तांचे बिलीफ येतकन म्हळ्यार ताका आमी डेल्युशन सयत म्हण येता वारलेले लोक म्हाका ऑब्जर्व करता आसता ती तांणी मागीर बघ उलयता ती तांणी उलयच्या काना करेक्ट आयकता डिस्टन्स मे बी मायल्स तो मे बी नॉर्थ केरळातून उलो पुरो नॉर्थ कर्नाटकातून उलो पुरो बट ही कॅन हियर क्लियरली पेशंट उलयता आसता ताजे कॉनर्स करता आसता कॉन्वर्सेशन चलता आसता हॅल्युसिनेशन म्हण आसता डेल्युशन म्हळ्यार हे टायप मायंड तागेले कंट्रोलाना विंगडच्यान मागीर मायंड कंट्रोल करता म्हणजे एक भ्रम नेक्स्ट तांकां हांव म्हणल्यार ग्राफ दिसचे पुरो ट्रॅक टायप सायकिडेलिक म्हणजे वय हे पुरो कोकेन LSD हंतू पुरो चड दिसता इमॅजिनेशन इमॅजिनरी ऑब्जेक्ट चड तांकां दिसचे फ्लॅश ऑफ लायट असल पुरो चित्र आमी सिनेमा अंतांनी मस्त पळयला वय तांकां एक्चुअली ब्रेनान ते एक नमुने फोटो फ्लॅश म्हण येता आमी एक्टिव्ह मायग्रेन आसले कशी ऑर ऑफ लायट येता ते टायपांक लायट दिसचे केलो जेन्ना देव दिसचे पुरो देवान उरलेलो दिसचे असल पुरो भ्रम सयत आसता तूं डिवोट जाल्यार तुका देवान येवन उरलेले दिसचे केलो पण हांवची देव म्हणजे एक भ्रम सुमार जन पिल्ल्यान म्हणटाच याने पंजोरली आनी हे म्हूण देवान येवन दर्शन आयलो जावचे वायब्रेशनच विड्रॉलाचे हॅल्युसिनेशनच बाटली लागिरून पित्ता आसता हे टायप एक्सपिरियन्स येता तांकां हॅल्युसिनेशन या कोकेन घेतना वय आतां कोकेन घेतना एक मनीस आतां तुमगे लायली म्हणल्यार या तो गांजा घेतस गी LSD घेतस गी कोकेन घेतस गी मॉर्फिन घेतस गी ते तुमकां कशी कळटा म्हळ्यार पळयली कोडली कळटा की ब्लड टेस्ट करूनची प्रत्येक आयटमाक आमी ब्लड टेस्ट करची चान्स आसता हाका आमी लॅबातूं एकटागेले युरीन सॅम्पल पेटयले हें खंयचे टायप म्हूण क्लियर जावन आमकां एविडन्स येता आनी हाका चड टायम घेयना आतां कितले मॉडर्न म्हळ्यार तूं एक ब्रेथ दिलेली तेन्ना ब्रेथ अल्कोहोल पळोवं आमी कितले आसा म्हूण तेन टायपान ड्रग्स एक टू युरीन सॅम्पल दिले वी कॅन गेट देम हें तूं उरलोन काडका म्हण जाल्यार तांणी हिस्ट्री दिना ती मस्त जन करता म्हळ्यार आमकां हॅबीट ना तांकां भ्रम तांकां तूं ट्रीट कर म्हणचे केस चड आयलेले चेडू की यंगस्टर्स they completely refute and disagree that they are into it. So to खंयची ताण घेतला म्हण तितले डिटेल्स कळोवंक जाल्यार you have to look at his life cycle with the CC camera or ask his roommate. Roommate to hostel they will tell you the complete details. तो टॅबलेट घेत की
ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರ MDMA ಪೂರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏಕೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 500 కి 1000 ಅಷ್ಟಲ್ಲ. And it is enough for his mental peace to go for years together. To get till 8 months astale. Hallucination, delusion, sometimes withdrawal nahi, permanent brain damage se dalil case मस्त असं ताची इफेक्ट काय म्हणे तांक लाईफ नॉर्मल आहे नातानी वय तशें समताची हांगा कॉलेजांत तांणी कोणें कसले मात्र दिल्यार घेवचें ना. वय घेवन खंडीत कोणें तर तुके ज्यूस दिले अनफ्रेंडली पर्सन और तू एक्वेंटन्स केल्यार भायर गेले तेन्ना रिस्क तू मस्त क्राईम पेट्रोल तू पळोवन आसता घरा कोणकी येवचे मिक्सी टीव्ही रिपेर म्हणचे मागीर उद्दारी म्हणचे एका तांणी हांकां घालून दिवचे भायर गेले तेन्ना पुरा मस्त चलता. तसले क्राईम स्टोरीज पळयले निमित्त आमगे लोकांक ಕೆಲವು ಪುರ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಸ ಅಂತೂ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟಿವಿ ಎಡಿಟ್ ದಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಕನ್ಮ ಪ್ಯಾರನೋಯ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟಿವಿ ನಿಮಿತ್ತ येतात आणि कोणाकडे नंबनत मागीर त्यावेळेस साईड इफेक्ट टू मच ऑफ वॉचिंग क्राईम even for the youngsters I don't recommend. Violence is commonly due to too much of watching crime and fight. तशीच दुसरे कसं पुरा नमनेचे सिम्टम्स येता कसं लक्षण येता अनेक तुका हाजी कोकेन तू निमगील प्रकार सिम्टम दिवक जाले रे तांकां आंगार बर चेड गेलेल्यावर अनुभव जाता. कोकेन बग म्हणटा आमकां तांकां म्हळ्यार ही कॅन पिकअप अँड से दॅट देर इज ॲन्ट क्रॉलिंग मूय चमकलवरी एक अंगा भितर वता म्हणून तो काण अंग जाल्यार एक्चुअली काय ना ते काय आसना ते चित्रान दाखयलवरी ताका ते मस्त इमॅजिनेशन वर्म्स पुरो आसता ते वर्म्स कितले बाद दिता म्हळ्यार केलो जन ते ब्रेना भितर सीत गेला ते मोट्ट दवरला 1000 गटलेनो मूय की ॲन्ट्स की इन्सेक्ट पुरो ब्रेन ಅಂತ म्हणचे सेटस म्हळ्यार दे आर नॉट नॉर्मल तांकां नॉर्मल एक्सपिरियन्स नातात नंतर विंगड एक्सपिरियन्स जाता. नॉर्मली आमचे चर्मन सेन्सेशन कने हॉट कोल्ड टच हांग पुरो अनवॉन्टेड सेन्सेशन यूज होत जाता विच इज नॉट पॉसिबल. आतां तुका एक मूय असले टॅबलेट तुका कळटा बट हांगा 1000 गटले मूय लायन वत म्हणचे मागीर स्किन स्पेशलिस्ट वचून स्किन क्रीम घालचे ते पुरो करता. बट सायकॅट्री येवका म्हणचे तांकां एक नॉलेज आसना असल केस. बट असल सिम्टम आसले फस्ट यू हॅव टू फायंड आउट कोकेन एडिक्ट की ड्रग एडिक्ट की ಕೆಲವು ಮಾನಸಿಕ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಅಸಲ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಪೂರ ಡೆಲ್ಯೂಷನಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕೇಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ఏంటి స్పెషలిస్ట్ ಎಲ್ಲ ವಸೂನ್ ಅಸ್ತತಿ ಕಾನ್ ಚೆಕಪ್ ಕೊನ್ ಅಸ್ತತಿ ಕಾನ್ ನನ್ನ ತೋರ್ಲೆಲ್ ವರ್ದತ್ತ ಕೊಣ್ಕಿ ಕನ್ಕಿ ದವಲ್ ಬರಿ ಕಾಣು ತಾನಿ ಕಾನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕೊರ್ಚೆ ಟಮಟ್ ಪೂರ परफोरेशन कोर चान्स असतं बट चांगल्या प्रकारे कणकी असं म्हणून त्या डिमेन्शिया पुढे प्रायजेत तरी म्हणजे मंतर प्रायर तसं मानसिक ते एडिक्शन एडिक्शन. दुसऱ्या अनेक आमगेला एक स्लाइड आसा त्यावेळी पळय आमी फिलिंग डिप्रेस्ड. वय हे आता कन म्हळ्यार एडिक्शन निमित्त मानसिकವಾಗಿ ತಂಗೆಲ್ಲ ಹಾಲತ್ ಕಸೆಸ್ म्हण पळोवक जाल्यार रे पिक्चरान दाखयल प्रकार तांक लाईफ नाका म्हणचे स्टेट येवन आसता नाका डिप्रेशन म्हणचे वेरी यंग पर्सन वेरी मच वेल टू डू बट सडनली लूसेस इंटरेस्ट हे डिप्रेशन आस म्हण सेज ना कळना. बट तू क्लोज तांकां ऑब्जर्व केले रे न्हीद पडना सकाळी न्हीद काडचे कॉलेजा वता न्हीद काडची मागीर तांकां न्हांवचकी खावचकी टायमार कोण टायम मॅनेजमेंट आसना सगळे दीस जेवण नासता राती उपास बसून एक स्नॅक कोर नासतले असल इरेग्युलरिटी परत जाता तांकां डिप्रेशना गेला म्हूण लॅक उल्लो गेले तांगेल उत्तर कशें म्हण एक की दोन उत्तर एका कोप हडान तांकां चड उलयल्यार कोप येवचे परत तांगेलें लक्षण आसता. डिप्रेशना निमित्त मस्त जीव काडून घेतिल्ले लोक सयत आसतात सुसायड करून घेतिल्ले सयत असतात. सो डिप्रेशन वी हॅव टू आयडेंटिफाय व्हेरी अर्ली. नेक्स्ट होपलेसनेस की होय तांकां म्हळ्यार एक नेगेटीव फिलींग येता म्हळ्यार म्हाका कोणें हेल्प करूं जायना हातूंतून हांव भायर येवं जायना म्हणजे एक गिवन अप स्टेट आसा इट वता ती हे पुरो सुसायडाक कारण जाता. तांणी आतां अशी इतली पुरो तांकां मानसीक जावनय तांचे वतड आसतना तांणी कानून बाहेर म्हळ्यार काम म्हळ्यार क्रायम करचे कितली चड आसता. क्रायम तुमी इंडियन की आतां अक्रॉस द वर्ल्ड पळयल्यार इट्स ऑन ए रायस कंप्लीटली ऑन ड्रग एडिक्ट्सान सांगच्या ड्रग एडिक्ट्स तू चड क्रायम करतले अर्ध 50% आर ड्रग एडिक्ट आनी तांकां सेक्शुअल हें आसता नीड हाय जाले निमित्त तांकां एक प्रॉमिस्क्युटी म्हणटा आमी मस्त ताका सेक्शुअल अर्ज येवचे आनी एकले रेप करूं जाल्यार दे आर रेडी
relationship astale they may not be consenting, go and attack somebody's or anybody they see beautiful, they may get attraction, that infatuation, it's a one directional love. ती मग लव करतास म्हणून आणलेच ॲक्च्युली तसं टाईप पुरा क्राईम दावची त्यात निमित्त आता सिरियल किलर पुरा तू न्यूज पुरा पळयलें रे ताणे लिविंग इन रिलेशन आशिल्लें चॉप करून तांकां फ्रिजा दवरला म्हणटा दिस आर ऑल सायकोपॅथीक nature of a addict and a mentally imbalanced person. Only these two are the possibilities. Crime rates are nothing but 50% addiction if you look at it. आता असं पुरा एक मादक द्रव्य व्यसनी जावन आशिल्ले चेडूवांक जो दादलो मनशा कोणे एक मनशाक कशें आमी भायर हाडयत? मस्त विधान आसता तो हांव आतां सांगची काय म्हळ्यार एक स्लायड आसता बघ डी एडिक्शन म्हणून सांगता ते रिहॅबिलिटेशन म्हणजे ताचें कंटिन्युएशन असल सेंटराक आमी तांकां जमावणी करता जाता असल सेंटर अशें उणे बट खंयचे तुवें मेडिकल कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ सायकॅट्री मेंटल हेल्थ गेले तांगेले इन पेशंट केअरान तांकां जमावण करयतात हांगा मस्त मेडिकल कॉलेजीस मंगळूरान खंयचे तूं private aided nursing home and tocheta. But what you need is a mental health professional who is a psychiatrist, ably supported by psychologist, social worker, counselors. एक team approach म्हणून सांगता मी team approach आणि तुकान करता म्हळ्यार तांकां आमी 1-to-1 कावन्सिलींग करयता फर्स्ट पेशंट आलो टुलोन मागीर फॅमिली आपोवन तांकां मनवारी करून तांगेले रिक्वायरमेंट करून पळोवच्याक फॅमिली थेरपी म्हणटा ती म्हळ्यार प्रत्येकलेले सेम मेंटालिटी आसना ಕೆಲವು ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ एकदम ताका सोवून सम करचें म्हणटा ಕೆಲವು ಜನ मस्त लिबरल आसता एज वी डिस्कस आनी ಕೆಲವು जनाक असल रिहॅबिलिटेशन सेंटराक घाल्यार बाकीच्या कळत म्हणून एक स्टिग्मा आसता दॅट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक वीच वी डिडंट टच अपॉन स्टिग्मा म्हणजे एक व्हेरी व्हेरी नेगेटिव्ह फॅक्टर हियर आता तूं खंयचे व्यसनीक अथवा मानसीक रोगीक मनोवैद्याला वच म्हळ्यार एक मस्त कश्टा काम जालां कित्याक म्हळ्यार मागील चेडूक मेंटल ना म्हणचे एक रिजेक्शन अथवा नॉट एग्रींग टू द कंडिशन मागीर मूढनंबीक चड मस्त जनकान करता म्हळ्यार आमगेले समाजान तूं तांगेले एक नंबिकान म्हळ्यार हे एक दोश आसतले एक जातकान दोश आसतले न्युमरोलॉजी म्हणत एस्ट्रोलॉजी म्हणत फेथ हिलिंग म्हणत आल्टरनेटिव्ह थेरपी आमी करून पुरो उलयता की तांकां पुरो मस्त टायम दिवन मागीर डॉक्टर येता न्हू लेट जाता बट आतां काय लकन जालें म्हळ्यार पीपल आर अवेर इवन द फेथ हिलर्स एस्ट्रोलॉजर्स वील डेफिनेटली से गो एंड मीट युअर डॉक्टर म्हणटा ती तांगेले प्रोफेशन ओट्टू दे ऑल्सो गायड देम दॅट इज वॉट रिक्वायर्ड वर्किंग टुगेदर विथ ऑल दीस आल्टरनेटिव्ह healers is very important but if you go only for alternative other than medicinal may not be appropriate वखद घेऊ का औषध घेऊ का आणि तू मेन मग वखद दिवत पण काउन्सिलिंगाक मस्त आमी वखद दितात इम्पॉर्टंट सांग तशें आनी एक स्लायड आसा आमगेले की वॉट आर द चॅलेंजीस फेस्ड म्हणून वय आनी तूं कंदक म्हळ्यार वन्स यू आर रेजिस्टर्ड फॉर ट्रीटमेंट तूं परमनंट जावन तूं ताका येवका म्हूण ना ही मे थिंक इट इज डन फॉर दॅट डे म्हूण म्हळ्यार म्हाका त्या दीस तूं कावन्सिलींग केलां पुरो म्हणजे तांगेलो अनुभव आसता बट हांव म्हणटा केन्ना मागीर तांकां लायफ पार्ट शिकता आनी आतां एक पण तूं डिरेक्शन करून वता रे घरा वता सेम फायनान्शियल प्रॉब्लम सेम फायनान्शियल अथवा मॅरिटल प्रॉब्लम आसता दे वील फॉल इन टू द सेम ट्रॅप अगेन दीस आर द चॅलेंजीस वॉट आय वॉन्ट टू से मस्त टायप आमगेली सोसायटीन चेंज जाल्यार मात्र वी कॅन बी कंप्लिटली क्लीन्ड तुगेलें एटमॉस्फियर समना जाल्यार इफ यू आर गोईंग टू सेम बार अगेन एंड सिटींग विथ द सेम पीपल this is the immediate challenge what we have to do is we have to have such group meeting which we call एक काउन्सिलर सायकॅट्रिस्ट तांणी वखद वेळ दवरलो का आनी ते कशें आमी भायर येवेत म्हूण फॅमिली ओटवलो न्हू तांगेले एक ग्रूप आसा ए मिटींग म्हूण तुमी आल्कोहॉलिक एनॉनिमस ग्रूप म्हूण तांणी कन्न एक्स आल्कोहॉलिक्स पुरो मीट जावन एक देवस्थान वाठारान की घरची जागलेर की उलोवन तांणी मिटींग करून they don't have to come to hospital but ex alcohol they're already treated तशी narcotic anonymous म्हणून पुरो सुमार पुरो आसा हे पुरो western concept but very much there in Bangalore I want to reiterate that there are many such मस्त सेंटर्स hundreds every church every school you go there is a AA group they can take the contact number they can meet them freely take the expertise but medically to be monitored whether they are relapsed or not
म्हणत आत्ता वेळ तुम्ही पळोवक आसता safety ಬಗ್ಗೆ whether they need any medical aid or not. Because it's not meant by any medical professionals. ते एक मनशान कसं पुरो नमनेचे लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन करीत ಖಂಡಿತ हेत एक व्यसन म्हणताना आम्ही अंतू पडलेली बाय ऍक्सिडेंट नॉट बाय डेलिबरेट चॉइस कोणेय खंयचे एक हाऊस बॉक्स जो तांगेल चरडू अंत जावका व्यसनी जावका म्हण तांगेल मन आसना चाक जावका म्हण आसता वय अंत लाईफ स्टाईल म्हळ्यार फर्स्ट इज फॉरमोस्ट इज प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणतात म्हणाली ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ जावन आमी प्रत्येकलेन एचर जावन अंत पोवणी म्हणजे एक एज्युकेशन आमकां आसका असल प्रोग्रामा निमित्त मस्त जनाक हाजी अवेरनेस आयले रे तांकां जाय जाल्यार तांगे नेबर्साकी फॅमिलीनकी क्लासमेट्साकी हे मेसेज स्प्रेड जावका म्हणजे फर्स्ट नेक्स्ट डेवलप द हेल्दी हॅबिट्स एवरी पर्सन ट्वेल्व काम मात्र जाय तुका मनशाक मनशांती म्हणटा खंयचे निमित्त मस्त पुरो आशा पुरो हय सो हे एक ಕೆಲವು ಜನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಯ್ಕೋನು ಮಾಡ್ತಾರೆ तसं लाईफस्टाईल तूं एडॉप्ट करता जाता यू लिसन टू म्युजीक मेडिटेशन मागीर स्लायडान दाखयलां हांव मेडिटेशन करचें एक्सरसायजा बेनिफीट काय म्हळ्यार युअर बॉडी गेट्स फ्री एंडोर्फिन्स फ्री फील गुड फॅक्टर्स एंडोर्फिन्स म्हळ्यार आमगेले काम इट मेक्स यू फील वेरी हॅपी एंड यू कॅन किक द हॅबिट एंड कम टू दिस चेंज युअर स्टाईल फ्रॉम एडिक्शन टू दिस लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन स्ट्रेस फोणी जाता एक्सरसायज केले निमित्त आणखी तांत एडवान्स म्हळ्यार मायंडफुलनेस मेडिटेशन म्हूण आसा खंयचे एक तूं परिस्थितीर आसले तुका शांततेक वचचेक साध्य आसा तूं खंयचे एक विपरीत अवघड जाले मायंडफुलनेस बीइंग इन द प्रेजेंट म्हूण यू कॅन जस्ट कट ऑफ एंड रिमेन इन दॅट स्टेट विच हॅज टू बी प्रॅक्टीस बाय गायडेड थेरपिस्ट नॉट बाय just by some app or music. They pura course आम्ही दितात. If patient or the client need all this, we provide them in our services. आता आम्ही अखेरीच प्रश्न तुम्ही असं एक मादक द्रव्य व्यसनाक पडत अशी या पडलेल्या मनशांक कसं म्हण संदेश दितात मागीर मेन संदेश काय म्हळ्यार हॅव द टेंडर लव अँड केअर हुसएवर इज इन्वॉल्वड तांकां एक होप दिवका आमी तांगे लोट आमी अर्थ करून घेवका पनिशमेंट दिवत नाही अर्थ करच्यार मन परिवर्तन सुलभ ओनली बाय एग्रेशन एंड मेकिंग ए रूल नोबडी विल गेट क्लियर्ड सो फॅमिलीन तूं अंडरस्टँडींग जावका फॅमिली युनायट जावन आसका जस्ट फॉर मनी यू गोईंग इन टू रेकलेसनेस टायम ना अनकंट्रोल्ड डायबिटीस हें पुरो आसता सो मेंटेन युअर हेल्दी लायफस्टायल maintain your good physical health, mind will automatically follow the track. So mind relaxation is very, very important. Mental health is very, very important and it's very easily available. Jana gotna mental health म्हणे का म्हणून गोत मनशांती म्हण येतं ते आम्ही कापाडून येऊ ते मादक द्रव्याचे एक व्यसनांत पणातील अशी याची जागृती करचे एक चांग विषय त्याचे एक जागृतेचे विषय जाल्यार पक्करे कोणें तसले एक मादक द्रव्याचे व्यसनी जावन आसल्यार रे तांणी कांय तांगेले कांय हाऊस बॉक्सून कांय भिवका म्हूण ना कितलेय रिहॅबिलिटेशन सेंटर्स आसाची कितलेय सायकॅट्रिस्ट आसाची हाजे विशयार काम करतले तुमी तांगेला आयल्यार तांकां एक चांग जीवन मुखार सुचे एक अवकाश आसा म्हूण सांगून इतले वेळू मादक बाधक अ डिस्कशन ऑन सबस्टन्स अब्यूज अँड एडिक्शन म्हणलेले विशयार माहिती दिले डॉक्टर केशव पै हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर थँक्यू सो मच तशीच आमगेले आरोग्य भाग्याचे सर्व अभिमानी वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हूण मागता